येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मंगळारा गोंयांत जाल्यो कोविड-19 दुयेंतींच्यो 2504 चाचण्यो. तातूंतले 562 जाण दिसून आयले कोरोना बाधित. भारतात एकाच दिसात केली 1,61,736 कोरोना पेशंटांची नोंद. 89.51% देंवलो कोविड मुक्त जावपाचो दर. रावणफोंड सावन केपें मेरेनचो रस्तो दिवपाक लागला अपघाताक निमंत्रण. रस्त्या वयल्या फोंडाचेर तात्पुरत्यो उबारल्यात फातराच्यो राशी. पूण ह्या फातराक लागूनच दुचाकीवाले घेवपाक लागल्यात घालून. कुंकळच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटींतले फॅक्टरीत सिलिंडराचो स्फोट. 2 जाण जखमी जाल्यार एकल्याचो गेलो बळी. उपचाराक लायलो कळाव. कामगाराचो संवसार पडलो उमतर. आनी आतां इच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मंगळारा गोंयांत 2504 कोविड-19 केसी तपासल्यो. तातूंत 562 जाण कोरोना बाधित दिसून आयले. जाल्यार भारतात एकाच दिसात 1,61,736 नव्यान कोरोनाचे पेशंट सांपडले. देखून आतां हो आंकडो 1,36,00,000 पावला. कोरोनांतल्यान मुक्त जावपाचो वेग उणावला. सध्या तो 89.51% जाला. मंगळारा केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान दिल्लो हो आंकडो. 9 एप्रिला मेरेन महाराष्ट्रांत चड केशी दिसून आयिल्ल्यो तरीकय दशलक्ष लोकसंख्येच्या मानान ते 7वे सुवातेर आसा. फाटोफाट येता दिल्ली. थंयच्यो केशी 42,085, गोंयांतल्यो केशी 41,986, लडाख 38,715, पोंडेचेरी 34,829, केरळ 34,545 आनी चंदीगडांतल्यो केशी 28,317 पावल्यात. दर दशलक्ष लोकसंख्येच्या मानान ही 5वी सुवात. कोविड-19च्या दिसपट्ट्या केशींची महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, दिल्ली, कर्नाटक, तमिळनाडू, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आणि केरळात 80.80% वाढ जाल्या. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान सांगला. भारतातल्या एकूण ॲक्टिव्ह केशींचो आंकडो 12,64,698 पावलो. फाटल्या 24 वरांत 63,689 ॲक्टिव्ह केशींची नोंद जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. रावणफोंड ते केपें मेरेनचो रस्तो वाहन चालकांक मरणाचें निमंत्रण दिवपाक लागला. खास करून ह्या रस्त्या वयले व्हडले फोंड दुचाकीवाल्यांक तर ते येवकारच दितात. येयात आनी घालून घेयात अशें जशें कितें सांगतात. रस्त्या वयल्या फोंडकुलाचो अदमास येनाशिल्ल्यान जायत्या जाणांनी दुचाकी सयत रस्त्यार घालून घेतला. पूण भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांक कांयच पडून गेल्ले दिसना. ह्या रस्त्याची अवतिकाय दाखोवपा फाटलें कारण तुमकांय पडटलें. पळयात, अस्कीत ही धोक्याची गुडी पळोवन हो ट्रकवालो कुशीक रावला. पूण गुडी दिसना तांचें कितें? फोंडांनी गुण्याची राशी मारून दवरल्यात. ताका लागून अपघातांची माळच सुरू जाल्या. एका जोडप्यान घालून घेतलें. काल एक दोतोरय पडलो. ह्या रस्त्या वयल्यान सगळे सरकारी अधिकारी, मंत्री यो वच करतात. पूण एक तर ते गाडयांनी सुशेग घेता आसतले वा पळोवन आड नदर तरी करता आसतले. पूण घसघशीत मतां घालपी जनतेचें कितें हो प्रस्न उरताच. आज आमी आसात तो रोड रावणफोंड साकून केपें वता आनी ह्या रोडाचेर आज तुमी आमच्या फाटल्यान पळयतात रोडाची परिस्थिती कितें जाल्ली. ह्या रोडाक मात सुद्दां आदार ना. काल एक कपल जे आसा ते ह्या रोडाचेर आनी पडले. हे पडले ते कित्या खातीर आज आमी दाखयतात. हो जो रोड आसा केपें वचपाचो रोड आसा तो तुमी पळयतात. पळयात ह्या रोडाचेर केदें फातर घालून कितें करून दवरले. आज ह्या रोडाचेर व्हडले बुराक पडल्यात आनी हे बुराक पुरोवपाक जाय म्हणून हांगा फातर घालून दवरल्यात. PWDचे ऑफिशियल या मिनिस्टर आनीक MLA ह्या रोडान जायत कितले जाण वतात पूण तांकां अजुनूय दिश पडना. आमी अशें म्हणटात की PWD मिनिस्टर आसा ताका दोळे ना काय कितें. आनी दोळे ना तेन्ना PWD मिनिस्टर ना जाल्यार जे ऑफिशियल आसा जे PWDचे ऑफिशियल तांकांय आसा काय कितें. एक म्हणणें आसा माजर खंय दोळे धापून दूध पिता आनी आपल्याक कांय कोण पळयना ही म्हण आसा. ती म्हण आज तुमकां ह्या फाटल्यान दिश्टी पडटा. आज आमगेले हिंदू भावाचे जे आसा ते धवड सगळे घराचेर गुडी उबारतात आनी आज केपी रोडाचेर जो रावणफोंड सावन केपें वयता त्या रोडाचेर आपली गुडी उबारले कडेन आसा.
हेजे वयल्यान करता की जो सरकार आसा तो कितलो ह्या रोडाचेर बरो आसता. लोक हालीं हांगा जीव वतात. काल एक दोतोर हांगा पडलो, तो सुद्दां असो पडलो तो दोतोर चेकअप करपाक वतालो, कोणाक चेक करपाक वतालो आनी तो दोतोर राती हांगा पडलो. ही रातची 11:30 सुमार खबर जाली. कोण तरी घेवन व्हरपा आयले तेका आनी तो वतना ते हांगा पडले. ही दोतोर पडलो म्हणून आमी न्यूज करता अशें म्हणून आमी गोवा 365 हे जायते इश्यू जे आसात रोडाचे उदकाचे हे खुबशे हाडून दाखयतात. आनी तेचोच हे म्हणून जेन्ना दोतोरान आमकां सांगलें अशें अशें आसा मातशें पळया रे म्हणून आज आमी हांगा आयले. आनी आज पळय जायत तुमी फाटल्यान तुमी पळयतात कितें पळय केदे मोठे फातर घातले ते हांगा. आनी हे जर अशेंच उरलें जर आनी कितली जाण पडटले हे सांगपाक शकना आमी. हेचेर बेगीच्या बेगीन PWDन लक्ष दिवचें आनी हो सारको करचो. गोवा 365 खातीर रावणफोंड केपी रोडा वयल्यान रमेश नायक राव. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोवा फॉरवर्ड अधिकृतपणान एनडीएतल्यान भायर सरलो. भविष्यात एनडीए वांगडा केन्नाच वचचे नात. पक्षाचो मुखेली विजय सरदेसायन सांगला. एनडीएचो भाग आसूनय गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसी वांगडा कसो कितें हात मेळवणी करता असो प्रश्न कांय जाणांनी विचारिल्लो. दुसऱ्या वटेन फुडले विधानसभा वेंचणुकीत युती खातीर विजयाची तयारी चालू आसा. जुलय 2019 वर्सा गोंयच्या राजकीय मळाचेर जाल्ल्या भुंयकापांत गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाक भाजपान मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयल्लो. तेन्नाच्यान गोवा फॉरवर्ड आनी सरकारा मदीं कोफुसांव सुरू जाल्ले. मडगांव पालिके खातीर जावपी पालिका वेंचणुकेंत गोवा फॉरवर्ड आनी दिगंबर कामतीन हात मेळवणी केली. दिगंबराचे हे कृतीचेर काँग्रेस फुडाऱ्यांनी प्रस्न उपस्थित करत गोवा फॉरवर्डाचेर फोग काडिल्लो. हे फाटभुंयेर गोवा फॉरवर्डान इंडियेंतल्यान भायर सरपाची घोशणा केली. पळयात ताचें म्हणणें. जे आमी दिगंबर कामत तांचे पॅनल ते मॉडल मडगांव आनी रेजिनाल्ड लॉरेन्सा कडेन हे आमी अलायन्स केल्लें. हे अलायन्स तांणी सपोर्ट केल्लें. सो तांकां अशें दिसूंक लागलें की एक म्हजेर ब्लॉट उरता की हांव एक एनडीएचो मेंबर आनी ताजे बरोबर एनडीएच्या मेंबरा बरोबर हे कशे रावतात. कित्याक हे लोक आज गोंयचे सरकाराचो डिस्ट्रक्टीव एजेंडाचे विरुद्ध हे झगडटात. आमी जेन्ना 2017 एनडीएन मेंबर जाले, घटक म्हणून जाले, तेन्ना गोंयकारां खातीर एनडीए म्हणटा तें एक डिव्हलपमेंट एजेंडा आशिल्लो. 16,500 कोटीचे रस्ते आनी पूल करपाचें पर्रीकाराचें विजन म्हणल्यार आमचे खातीर एनडीए आशिल्ली. म्हणल्यार एनडीएचो डिव्हलपमेंटल एजेंडा पळोवन आमी एनडीएचे घटक जाल्ले. आयचो तांचो एजेंडा आसा कोल, लिनियर प्रोजेक्ट्स, डबल ट्रॅकिंग, पोर्ट्स काडून अडानी कडेन वाटप, अडानी सगळे घाणाक दिवप आमचे सगळे एंटायर एनपीडी. हे जो सगळो विचार आहा, दिस इज अ डिस्ट्रक्टीव एजेंडा ऑफ द बीजेपी एंड द एनडीए स्टँड्स फॉर दॅट डिस्ट्रक्टीव एजेंडा फॉर अस इन गोवा. ताजे खातीर आमी हांगा तातूंतल्यान भायर सरपाचो विचार केल्लो. मडगांव पालिके खातीर दिगंबर कामतीन गोवा फॉरवर्डा वांगडा केल्ले युतीचो काँग्रेसी कडेन कसलोच संबंध ना अशें ट्रॉजन डिमिलोन म्हटलेलें. पळयात ट्रॉजनाचें म्हणणें. Our leaders messed it up. And fellows like Digambar Kamath are out to finish it. Because, let me tell you, that Reginald Lawrence has, with his actions, by not showing any interest in Putturi, is made it very clear, if people understand and got brain and what I used to see, he is not going to contest on the Congress ticket, neither he may get the Congress ticket. And Digambar Kamath, lock, stock and barrel will go to the BJP. That is the whole game plan. Even for a minister's berth, that demand, he was among the 10 to go. Digambar Kamath was among the 10 to go. And Reginald also was to go. Otherwise, Reginald should explain today to the people of Goa. Why was he chosen as the only MLA to give an office in the secretariat? गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. दुसऱ्या टप्प्यातल्या पालिका वेंचणुकी खातीर चलिल्ल्या प्रचार कामान वेग घेतला. वेंचणुकीची तारीख लागीं पावल्ल्यान पॅनलायज जाहीर जावपाक लागल्यात. तशेंच कोण सोबस्काय जातना दिश्टी पडटात. म्हापशें, मुरगांव, मडगांव, केपें आनी सांगे पालिके खातीर 23 एप्रिलाक वेंचणूक जातली.
26 तारखेक मतां मोजतले. मुरगांवात भाजपा विरुद्ध भाजप अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली. 3 आमदारां मदलो वाद सुटावो करून प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेन तांकां एके माचयेर हाडिल्ले. पूण हो वाद खऱ्यांनीच सुटावो जालो काय ना हो प्रश्नूच. 3 खेपेचो नगरसेवक आनी भाजपाचो वावुरपी दाजी साळकारानूय मुरगांव पालिके खातीर 7 जाणांचे पॅनल जाहीर केला. आमचो सपोर्ट दिला म्हणजे आमी 7 जाण आसा. फाल्यां वास्कोच्या जनतेन आमकां 7 जाणांक जरी निवडून दिले जाल्यार आनी एक्स्टर्नल आमकां 2 जाण आयले जाल्यार पसून आमकां 4 कमी पडटा. सो एक तर आमी तांचो आदार घेतलो नाजाल्यार तांणी आमचो आदार घेतलो जाल्यार आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. कित्याक हे 2 जाण जे आसा नवीन गुडिनो सर आनी मिलिंद सर हे खंय तरी आज सगळ्या आमच्या मुरगांव भागांत विकास पुरुश जे आसात आनी आमकां जाय कितें, आमकां जाय विकासूच. सो तांच्या आदारान सपोज वास्कोचो विकास जाता जाल्यार आमी कोणाय कडेन समजोता तांचे कडेन करपाक आमी रेडी आसा. मडगांव पालिके खातीर आपली उमेदवार दिपाली सावळाच्या प्रचाराक दिगंबर कामतीन सुरवात केल्या. लोक म्हणटा कित्याक रे कित्याक भोंवपा जाय तुका. बिल्डिंगेंत गेल्लो मनीस सकाळीं म्हाका सांगपा लागलो तो मला तूं येवपाची गरज ना, आमी तुजो फोटो पळयलो कॅन्डिडेटा बरोबर आनी मात तुज्याच कॅन्डिडेट आयला. अशें लोकांचे आज मडगांवां रिएक्शन आसा. ताचो सिंबॉलूय बरें आसा. सिंबॉल कबड आहा. कबडाक कितें दवरता, कबडाक कितें दवरता, बायलो कितें दवरता कबडाक, आं कितें दवरता, पयशे दवरता, सामान दवरता, कपडे दवरता, ज्युवेलरी दवरता. आं ते वखदां दवरतले. म्हळ्यार कबड हे ताचो सिंबॉल आसा. म्हाका खात्री आसा. आनी हाज्या सायडीचो वार्ड आसा तो वार्ड नंबर 20 ह्या सायडीचो थंय सिंबॉल कबड आहा. म्हणजे 16 आनी 20 दोगांचे सिंबॉल एक आहा. आनी म्हाका खात्री आसा की हाचो बेनिफीट थंय जातलो. तुम्ही म्हाका बहुमतान निवडून दियात एज अ कावन्सिलर म्हण कितें कामां करपा जाय ती हांव उमेदीन आनी जिद्दीन करतलें. मॉडेल मडगांव हे सराचे पॅनल मॉडेल मडगांव दिगंबर कामतीचे पॅनल ताका सपोर्ट करून तुमी आमचो झेंडो म्युनिसिपालिटीचेर फडकोवपाक आमकां मदत करची. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. कुंकळीचे उद्योगीक वेंचणुकेंतले एका ऑक्सिजन फॅक्टरींतलो सिलिंडर फुटून एका कामगाराचो बळी गेलो. फॅक्टरीच्या धन्याच्या घाळपणाक लागून ताचेर वेगळेच उपचार जावपाक पावले नात. देखून ताका मरण आयिल्ल्याचो आरोप त्याच्या घरच्यांनी केला. कुंकळे ऑक्सिजन प्लांटात जाल्ल्या सिलिंडराच्या ब्लास्टात 2 जाण जखमी जाले जाल्यार 25 वर्सां पिरायेचो बिहारचो सुधीर कुमार प्रसादाक उपचार मेळूंक नाशिल्ल्यान ताका मरण आयलें. ताच्या चुलत्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण सुमार 1 वरभर तो थंयच पडून उरिल्लो. ताणें स्वता फोन केल्या उपरांत पुलीस आयले आनी उपरांत धांवपळ जाली. मैं देखा कि वो लड़का वैसा तड़प रहा था और तड़पते के साथ वो मैं पूछा मैनेजर को कि अभी ये आपके पास गाड़ी नहीं है क्या, इनको गाड़ी में डालना चाहिए, इनको जल्दी लेके जाना चाहिए. आपने एम्बुलेंस को फोन किया, उन्होंने एम्बुलेंस को फोन नहीं किया था. फिर बाद में बोलता नहीं किया हूँ. तो वो बाइक वाले ये आया था तो बाइक वाले ने उसके आकर उसका मलहम पट्टी किया, लेकिन इतनी वो दर्द था, फटा हुआ था, उससे कंट्रोल नहीं हो पाया. फिर मैंने बहुत मैं चिल्लाया. फिर मैंने पुलिस को फोन किया तो पुलिस के आते आते ही 10-15 मिनट के बाद पुलिस आया. उसी में वो सेठ ने अपना गाड़ी वो मड़गांव से लेकर आया, एक कार में डाल के उसको बोला मैं इसको लेके जा रहा हूँ गिरीश नर्सिंग होम में. उनको बोला गिरीश नर्सिंग होम में जा रहा हूँ. मैं बोला ठीक है, हमारे पास और लड़के थे, मैं उसके साथ भेजा. ठीक है, इनको गिरीश नर्सिंग होम में जाइए, इधर मैं देखता हूँ. करीब लमसम 1 घंटा तक लड़का वो तड़प रहा. तब तक उसने कुछ नहीं किया. कोई गाड़ी नहीं आई, कोई एम्बुलेंस नहीं, कुछ ट्रीटमेंट नहीं हुआ उसका. जिसके कारण वो मैं जब इधर पुलिस आएगा, पुलिस को इधर आकर मैं बातचीत करके और पुलिस को ये भी मैं बोला चलिए आप उस लड़के का सीरियस है, आप उसका स्टेटमेंट ले लीजिए. पुलिस वाले ने महेश नाम का पीआईएस थे, उन्होंने बोला हमको जाने की जरूरत नहीं है, हमको सब रिपोर्ट मिल जाए. और उधर बैठ के लोग सीसीटीवी कैमरा सब देखे. पुलिस वाले ने देखा और देखकर और हमको पुलिस वाले के अंदर जाने नहीं दिया जब सीसीटीवी कैमरा देख रहा था. उसका जो मैनेजर है उसने बोला आप अंदर मत जाओ, मैं बाद में बताता हूँ क्या है. वो ये गलती किसकी है? ये गलती पूरी कंपनी की है. और कंपनी इसने कोई वहाँ अरेंजमेंट नहीं है कि आदमी कुछ हो गया तो एक्शन ले सकता है. अगर 1 घंटा अगर जो तड़पता रह गया, अगर उसके पहले गाड़ी एम्बुलेंस आ जाती तो शायद वो बच्चा बच जाता. सुधीर कुमार प्रसादाचे लग्न जावन 1च वर्स जाल्लें. ताका 8 दिसांचो एक चलोय आसा. घरांतलो कमोवपीच ना जाल्ल्यान घरच्यांचेर दुख्खाचो दोंगर कोसळ्ळा. फॅक्टरीच्या धन्यान सादूरतायेच्यो सुविधा दवरूंक नात. गंभीर अशा अपघाता कडेन आडनदर केली, देखून एकल्याचो बळी गेलो. हे घडणुके विशीं तिडक उक्तायतना
सरकारान तशेंच वसणुकीतल्या फॅक्टरी धन्यांनी मुळाव्या सुविधांचेर लक्ष दिवचें अशें थळाव्यांनी मागलां. पळयात. दिवन आमी आमची एकूच मागणी गेली 7-8 वर्सां जाली आमी हांगा मांडटात की आमकां हांगा फायर ब्रिगेड दिवची म्हणून. पूण अजून पर्यंत सरकारा कडेन किंवा आमचे पळय जे स्थानीक पळय जे स्वराज्य संस्था आसात तांचे कडेन सुद्दां गांभीर्यान बाबा हांगा एक फायर ब्रिगेड हाडची किंवा फायर ब्रिगेडची हांगा ऑफिस स्थापन करून ती दवरची अशा प्रकारची कांयच स्टेप्स जाली ना. खरें म्हणल्यार जर जाता जाल्यार ऑन दी स्पॉट जर काही जर एक्शन्स जर घेतिल्ली जाल्यार बिचारो एकटो पळयतो कोण पळयतो जवळ जवळ 2.5 ते 3 तास पळय हांगा तळमळत उरलो न्ही तो तसो तो तळमळत उरचो नाशिल्लो. ऑन दी स्पॉट तो एक्चुअली ताका हॉस्पिटलां वचपाक जाय आशिल्लो पूण तें हांगा घडलें ना. गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी पावसाचो शिवर पडूं येता. उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या उण्यांत उण्या आनी चडावत तापमानात व्हडलोसो फरक दिसून येवंक ना. मंगळारा वातावरण निवळ आशिल्लें. उण्या वा चडावत तापमानात व्हडलोसो बदल जावंक ना. पणजे सगळ्यांत चड 34.9 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. 13 आनी 14 तारखेर पावसाचो शिवर जावं येता. 15, 16, 17 तारखेक वातावरण सुकें आसतलें. फुडल्या 4 ते 5 दिसांत वातावरणांत व्हडलोसो फरक दिसून येवचो ना. गोवा 365 ब्युरो. नव्या वर्साक येवकार दीत नव्या उपक्रमाक आरंभ करत आनी सत्याचे जेत मनयत गोंयभर श्रद्धावानांनी घराचेर गुडी उबारून संवसार पाडवा मनयलो. हिंदू भाव चैत्र शुद्ध प्रतिपदेक पाडवा मनयतना ताका नव्या वर्साचो आरंभ मानतात. हिंदू भावांनी नवे वर्स खोशेन मनयले. महाराष्ट्रात गुढीपाडवा, कर्नाटक आनी आंध्र प्रदेशात युगाडी, केरळा विशू, पंजाबात बलसाखी जाल्यार बंगालात हो दीस नबवर्ष म्हण मनयतात. हो दीस जैत जोडपाचो अशें मानून घरामुखार गुडी उबारतात, कार्यावळी घडोवन हाडटात. गोंयांतय कांय कडेन धर्मीक जाल्यार कांय कडेन संस्कृतीक कार्यावळी पळोवपाक मेळ्ळ्यो. पळयात. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, महेश गोवेकार, श्यामचारी आनी संदीप तुयेकार. आनी गोवा 365 च्यो आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.